कुणय आयडीसी जंक्शना कडेन 2016 एक सरकारी इमारत बांदिल्ली। त्या वेळारचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिल्डिंगाचे उक्तावणी केल्ले, पूण 2025 लागलो तरी ती इमारत आसा तशीच। सरकारी इमारतीची जनेलां फुटल्यात, सरकारी कामांय थंय जायना। हाचे विशीं कुणयच्या सरपंचाक विचारल्यार PWDन दिल्ले म्हायतीचेर सरपंच उलयलो। आमी PWDक विचारलेले आशिल्ले की बाबा प्रोजेक्ट जो आसा तो कितें आसा म्हणून। सो तेंच्यांनी सांगलें आमकां जी रोडाक जी वायडनिंगे खातीर जी शॉपां बी वयतली तांकां थंय शिफ्ट करतले आनी तेच्या नंतर तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करतलो। आनी अशेंय तेंच्यांनी सांगलें की आफ्टर गणेश चतुर्थी जाली की तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो तेंचो रोडाचो वायडनिंग करपाचो। तेच्या नंतर तो ऑलमोस्ट प्रोसेस जातलो तेजो सगळो। बंद पडिल्ल्या सरकारी बिल्डिंगेन सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिसल्यो म्हूण प्रश्न केल्या उपरांत माड्डोळ पुलिसाक कळयलां म्हूण कुणयच्या सरपंचान सांगलें। आमी माड्डोळ पुलीस स्टेशन जे आमकां आहा तेंकां कळयल्लें आसा पीआय की मातशें थंय तेंचे पुलीस जे आसा ते रावंड मारून थंय चला म्हणून सांगलां आनी ते करताय बी। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।